वाड्याची सरपंच। आयज आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या। आयज आमचो लोकल राजन कोरगांवकराक सपोर्ट करतल्यो आनी बऱ्या बहुमतान ताका आमी निवडून हाडटल्यो। तशेंच आमचे आख्खी पंचायत ताका आमी सपोर्ट करतल्यो आनी सगळे पंचायती कडेन मागता सगळ्यांनी असोच आमच्या लोकलाक पेडणेकार भावाक आमी सपोर्ट करचो आनी ताका निवडून हाडचो। मागता लोकां लागीं की जसो आमी सपोर्ट केला आमची एक पंचायतीच्या फाटल्यान फूल पंचायतीच्या फाटल्यान रावल्या ते आमच्या लोकला लागीं मागता की आमी लोकला सपोर्ट करूंक आनी बाकीच्यो पंचायती आहात तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करचो म्हणून मागता। ह्या सगळ्या पंचायतीचे पंच सरपंचांक थँक्यू म्हणटा की MG पक्ष हाका सपोर्ट केलो। आनी दुसरी गजाल सांगपाची म्हणजे 2 वर्सां जाली MG पक्षाचे काम करताना खंय तरी पयलींच्या कॅन्डिडेटान देवा धर्माक आमच्या पेडण्यांतल्या जागृत देवस्थानाक नाल्ल दवरलेले आनी ते नाल्ल दवरतना आमच्या जे कार्यकर्ते MGचे आसले त्या देवळान सुद्दां वचून प्रमाण जाले की मोगो पक्षाचो विजय असो। आनी सगळ्या देवळांनी म्हणटात तशें चर्चींनी देवळांनी जे थंय एक प्रमाण जाले आनी तेचो इफेक्ट असो व्हडान येयलो की कालच नाल्ल दवरलो थंय एक भगवतीच्या रुपानच म्हटल्या जाता। आमची उषा नागवेकर उलयता उलयता राजन कोरगांवकराचें नांव घेतलें। ते बेश्टे घेवंक ना, ते खंय तरी आमच्या देवतांक आमी मानता आनी ते तेच्या उतरां सुद्दां राजन कोरगांवकराची हो आमचो एक पेडणेकाराचो विजय निश्चित आहा हे दिसून येयलेले आहा आयज काल। आनी अशे कितकेशे कार्यकर्ते आसात की प्रमाण जाले आनी आमी जेन्ना खंय तरी आमदार जावन जेन्ना उडकी मारता एक सेपरेट गजाल आसता, आमदार जावच्या आदींच लोकांचो विश्वासघात करता हे पेडणेकार ह्या विश्वासघाताक काय तो निर्णय दाखयतले आनी येणाऱ्या काळान म्हणटा जो म्हयनो उरला तेका काय ते धडो आपले पेडणेकार शिकयतले। आमची एक पंचायत पहिली पंचायत असली कोरगांव पंचायत, दुसरे बरेचशे बारीक बारीक पंचायती म्हटल्यार व्हडलेशेच पंचायती आमकां येयले, पण आयज परस कडेन आमकां संपूर्ण पंचायत आमच्या वांगडा पेडणेकारा वांगडा रावता हे आयज आमकां दाखोवन दिलें। खरेंच तांकां धन्यवाद। पेडणेकारपण कितें आसता आनी पेडणे कितें आसूं शकता हे आमच्या पंचायतीन आयज दाखोवन दिलां। ते इतले उमेदीन हैसर आयल्यात, खरेंच खूब देव बरें करूं तेंचे। आनी असोच हांव सगळ्यांक उलोवंक मागता की संपूर्ण बाकीच्या पेडण्याच्या पंचायतींनी हेंच्या सारकोच एक सुरवात करची जेणे करून आमी पेडणेकार एकत्रीत आसा आनी आमी बरे कितें पेडणे करतले घडोवन हाडटले।